माझे नाव गणेश गोवेकर, स्टेशन फायर ऑफिसर इंचार्ज म्हापसा फायर स्टेशन. आयज एक आमकां सकाळचे 4:53 कॉल एक येयले पालनकर थिएटरा कडेन सुपर मार्केटार उदक पेटना म्हणून. इमिजिएटली आमकां जशें कॉल मेळ्ळे म्हापसा फायर स्टेशनार आमी ते टर्न आउट केले. इमिजिएटली टर्न आउट करून आमी हांगासर अशें पयले पालनकाराच्या सायडीक आमचे जे वे केअर सुपर मार्केट आहा ताका उदक पेटना आनी ग्रावंड जे फ्लोरा वयल्यान सगळे फ्लेम्स आनी स्मोक कितें भायर. इमिजिएटली आमी फायर फायटींग स्टार्ट केलें आनी आमी मेन टायम ते कितें केलें एज ए प्रिकॉशनरी मेजर सायडीन उदक भायर तो वचपाक जायना आनी वयर फ्लोराक लागपाक जायना म्हणून पोरोरी फायर स्टेशनाच्यान रिइन्फोर्समेंट आपलें एज ए प्रिकॉशनरी मेजर. विथ द हेल्प ऑफ पोरोरी मोर फायर स्टेशन आनी म्हापसा फायर स्टेशन जो फायर जो आहा तो आमी कंट्रोलान हाडलो आनी तेज्या उपरांत आमी फूल जो आहा तो पालयलो. हांगासरलो जो ओनर आहा तो परमिंदर चड्डा तोय आसतलो पॉयंटर. तेणी आमकां सांगलें हे सुपर मार्केट 24 वरां चालू आसता आनी तो आतां सस्पेक्टेड म्हणटाय खंय तरी वयर फॉल ते सिलिंगान म्हणटा तो आपण एक स्पार्क एक कितें पळयलो आनी तेज्या उपरांत म्हणटा तो उदक स्प्रेड जालो. पण एक्झॅक्ट कितें कॉज आहा तें आमकां मागीरूच कळटलें. सो लॉस आहा तो म्हणटा अजुनूय आपल्याक एस्टिमेट ते करपाक जाय म्हणजे तो लॉस तेणी आमकां काय सांगूं ना. पण भितरल्या जर आमी जर ते पळयत ती सद्याची परिस्थिती जाल्यार तेजे सुपर मार्केटार जे कितें कंटेंट आहा तेणी स्टोर केल्ले ते तेजे ऑलमोस्ट ते सगळे ते जळयले एका सायडीचे वयर तेजे फ्लोर ना. तर ते इन्वेस्टिगेशन जे चालू आहा जशें आमकां तो लॉस सबमीट करना फुडें ते करता. फूल डॅमेज सगळें ऑलमोस्ट जर तेजे जर पळोवपाक वयशी 50 to 60% तेजे कंटेंट आहा तो डॅमेज. एक्झॅक्ट आतां कितले तेजे जे ते लॉस आसा वेदर इट इज 100% आसा कितें आहा तें न्हू जे मागीर आमकां केन्ना तो लॉस सबमीट तो करता डिटेल्स तेन्नाच आमकां तें कळटलें. पूण ते प्रायमरी जर आमी जर पळोवपाक जर वयची इट इज मोर दॅन 15% आमकां दिसता एका सायडीचेर जळा म्हणून. पण एक्झॅक्ट तेणी सबमीट करतले कितें आहा तेजे उपरांत मागीर कळटलें कितें.